versetku 22. Tumu asro, tumu sorakuna, tumu sobobaish, tumu sothe, tumu so asro. Sobokunda, tomo sobo balis, tomo sote. सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुझे रूपोळीक सोदता, सगळ्या सक्तेन तुझी सेवा करता, हांगा हांव आसा. सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुझे रूपोळीक सोदता, सगळ्या सक्तेन तुझी सेवा करता, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा. जेसू हांगा हांव आसा, जेसू हांगा हांव आसा, जेसू हांगा हांव आसा. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, ते जेजूक आमी म्हळें हांव हांगा आसा सोमिया, हांव हांगा आसा तुज्या हजारपणांत. तो जेजूय आमचे सांगत आसा ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत. ह्या घडये खरोच आजार आसा मोगाच्या भवन आनी भयणीनो. तो आमचो जिवंत देव, आमचो सोमी, आमचो रचणार आनी पोसणार, आमचे जिवीत चलयणार. ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आमचे सांगता ह्या घडये तो हजर आसा मोगाच्या भावा आनी भयणी. ताजे करून तो आमी पोरण्या सोल्ल्यांत आमी पळयता. निर्गमन पुस्तक म्हणटा अध्याय 31 वाक्य सो, धैर्य घेया आनी थीर रावा, तांकां भिये नाकात आनी थरथर नाकात, कित्याक सर्वेस्व तुजो देव तुजे सव्या वेता. तुका सांडून घालचो ना, तो तुका सांडचो ना. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, इस्रायल परजेक धैर्य दिल्लो तसो देव आमचे सांगता आसा मोगाचेनो. आमी समकातना, आमी दिसपरते पळयन करतना तो आमचे सांगता आसा, आमचे सांगता तो रावता मोगाचेनो. आनी तसो देव आमकांय म्हणटा धैर्य घेया आनी थीर रावा, भिये नाकात, थरथर नाकात, कित्याक सर्वेस्वर तुजो देव तुजे सवे वेता. तो तुका सोडून घालचो ना, तो तुका सांडचो ना. वही मोगाच्या भवन आनी भयणीनो, आमचो देव आमकां सांडिना, आमचो देव आमचे सांगता रावता, आमचो देव आमचे सांगता समकाता. आमी कश्टातना, आमी रडतना, आमी पडतना, आमी बोबो घालतना आमचो देव आमकां आयकता मोगाचेनो. आमचो देव आमची दुखां बुजता, आमचो देव आमकां बुजयता, आमचो देव एका बऱ्या गोवळ्या भाशेन आमकां सांगत दिता मोगाळ भवन आनी भयणीनो. इसाया प्रवादी अध्याय 54 वाक्य 17 अशें म्हणटा, तुजे विरोध वापरूंक केल्ले खंयचेय आतेर सफळ जावचें ना. तुका गुन्यांवकार करता ती हर एक जीब पडगिरी म्हणून तूं रुजू करतली. हे सर्वेस्वराच्या सेवकाचे सुभाग मुझे वरवीं तांकां सोडवण मेळटली म्हणटा सर्वेस्वर. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हरगुण मोगाळ भवन आनी भयणीनो, कोणी आमचे विरोध उठल्यार, कोणी आमचे विरोध रावल्यार, केन्ना सर्वेस्वर आमचे सांगत आसा आमी कोणायकी भिये जाय म्हणना, आमी कोणायकी थरथरा जाय म्हणना. कित्याक आमचे बळ, आमचो आसरो, आमची सकत, आमचो सोडवणदार,
आमचो सुमी जेजू क्रिस्त मोगा पवन आणि बहिणीनो तो आमचे सांगाता समकाता आमचे सांगाता तो रावता मोगाचे नो त्यातून तो कीर्तन 30 आणि 2 वाक्या 7 म्हणता तू मुजो आसरो आकांताच्या वेळार म्हाका रखताय सोडवणेच्या उल्हासभरीत गितांनी म्हाका वेडो घालताय ही उतरां एक घडी म्हज्या सांगाता म्हणा पळया तू मुजो आसरो तू मुजो आसरो आकांताच्या वेळार म्हाका रखताय सोडवणेच्या उल्हासभरीत गितांनी म्हाका वेडो घालताय परतून आमी काळजान तावन सुमियाचेर विश्वास दवरून पातयेन दवरून सुमी आमचे सांगत आसा आमचे सांगत समकाता तो एक बरो गवळी जावन ताच्या शेळयांची जतन करता तो शेळयांक बुजयता तांकां तो दिसपो तो सोरो दिता म्हणले आमी पातयेवन मोगाचे न्हू आमचो देव आमचे सांगत आसा आमची जतन करता आमकां हर एक लागीं तो वळखता म्हणले वळखून घेवन परत एवढी उतरां आमच्या काळजान धांवन आमी सांगता म्हणया मोगाचे न्हू तू म्हजो आसरो आकांताच्या वेळार म्हाका रखताय सोडवणेच्या उल्हासभरीत गितांनी म्हाका वेडो घालताय म्हाका वेडो घालताय Oi magacha baba bini tomo zogoli tomo zobuzondar tomo zogubit seva tomo zodevchi kami wolkon wadlan mania magachano tomo zobuzondar tomo chikubit seva या देवा कमी आराधन करूया सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुझे रूपोळे सोदता सगळ्या सत्ते तुझी सेवा करता हांगा हावासा सांग मगाच्या बाबा बहिणी सांग जेजू अवांगा तुझ्या सांग मगा भवानी बहिणी उलई जेजूकडे सांग तुझ्या काळजांतान सांग तू आयलाय तू जास्त सोमी मगार आसाय सोमी तुका पळयता सोमी तुका तुझ्या नांवान वळखता तो एक बरो गवळी तुझी जतन करता सेवा करता पातयेनी दवर सांग सांग जेजूक तुका समर्पण कर मोगाल भवन आणि बहिणीनो जेरमाया प्रवादी अध्याय 17 वाक्य 7 आणि 8 म्हणता जो मनीस सर्वेस्पराचेर पातयेता आणि ताचेर विश्वास दवरता तो मनीस बागी तो सोलो मनीस उदकाचे देगेर लायलेल्या आणि वळांत आपली पाळां पवयतलेल्या रुखा सारको गरमी येतना ताका भिरांत ना ताची पानां सदांच पाचवी सुके दाडीच्या वर्सा ताका परवाना आणि फळ दिल्ल्या बगार तो केदीस रावाना Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल भवन आणि बहिणीनो सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरल्या मनशाक ताच्या जिवितान कांय उणे ना मोगाचें हे सत कित्याक आमच्या देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना आमचो देव आमचे जिवीत सोलोन व्हरता आमचो देव दीस आनी रात आमच्या बगलेक रावता मोगाचें
कित्याक तो आमचो आसरो जावन आसा. कीर्तन 46 वाक्य 1-3 म्हणटा, देव आमचो आसरो आनी आमचे बळ, कष्टा आखंडच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. देखून भुंय कांपा जाल्यार, दोंगर दर्याचे गुणान परती जाल्यार, दर्याचे उदक गरजून फेरास जाल्यार आनी ताचे उसांबाळान दोंगर तरतरती जाल्यार आमी भियेवची नांव. दळबाराचो सर्वेस्वर आमचे सवे आसा, जाकोबाचो देव आमचे कोटे. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. भुईमुगाच्या भावा आनी भयणी, आमचो आसरो जावन आसो देव आमचे सांगात आसतना, आमच्या बगलेक तो रावत आसतना आमी कोणायकी भियेजय म्हणना, आमी कित्याकी भियेजय म्हणना. कित्याक एक बळवंत शिपाया बरी आमच्या बगलेक तो रावता, आमच्या मुखल्यान तो वेडो घालता, आमच्या बाटल्यान आमकां वेडो घालता, आमच्या बगलेनी तो आमकां वेडो घालता, आमच्या वयर रावन आमकां आशिर्वादांनी भरता आनी आमचे जिवीत चलोवन व्हरता. मोगाचे न्हू, कितले कश्ट, दूख, कुरीस, बेजाराय, सोलवणी, फोडणी, समस्ये आमच्या जिवितांत आयल्यार आमकां खावची ना, पिरांना आमी भियोवचे ना. मोगाचे न्हू, कित्याक आमचो बळवंत रक्षक, आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे सांगाता समकाता. मोगाचे न्हू, आमचो सोडवणदार आमचे सांगाता रावता, आमकां घटाई, आमकां बोल दिवचो आमचो देव तो सदैव जावन आसा. तर ही उतरां कीर्तनकाराची एक घडी आमी सांगता म्हणया. मोगाचे न्हू, देव आमचो आसरो, देव आमचो आसरो आनी आमचे बळ, आनी आमचे बळ, कष्टा आखंतच्या वेळार, कष्टा आकांताच्या वेळार आदार दिवंक, आदार दिवंक सदांच तयार, सदांच तयार. देखून भुंय कांपा जाल्यार, भुंय कांपा जाल्यार, दोंगर दर्याच्या गुणान परती जाल्यार, दर्याच्या गुणान परती जाल्यार, दर्याचे उदक गरजून फेरास जाल्यार, दर्याचे उदक गरजून फेरास जाल्यार आनी ताचे ऊस सांबाळान दोंगर तरतरती जाल्यार, आनी ताच्या सांबाळान दोंगर तरतरती जाल्यार आमी भियोवची ना, आमी भियोवची ना. दळबाराचो सर्वेस्वर, दळबाराचो सर्वेस्वर आमचे सवे आसा, आमचे सवे आसा. जाकोबाचो देव, जाकोबाचो देव आमचे कोटे, आमचे कोटे. आमी भियोवची ना, आमी भियोवची ना. दळबाराचो सर्वेस्वर, दळबाराचो सर्वेस्वर आमचे सवे आसा, आमचे सवे आसा. जाकोबाचो देव, जाकोबाचो देव आमचे कोटे, आमचे कोटे. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, 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 हालेलुया. Hallelujah. मोगाल भवन आनी भयणीनो, तो म्हजो सोडवणदार, म्हजो शिकोवणदार, तो म्हजी गठाई. मोगाचे न्हू, त्या सोमियाक सांगया, सोमिया तूं म्हजो सोडवणदार, तूं म्हजो शिकोवणदार, तूं म्हजी गठाई, तूं म्हजो देव. म्हज्या सांगाता रावचो, म्हज्या सांगाता समकोवचो, म्हाका बळ सकत दिवचो, तूंच म्हज्या सांगाता आसाय. त्या देखून ह्या देवाक आमी स्तुती करया, आराधन करया, आमचे जिवीत ताच्या पांयान तळा. ह्या घडी आमी समर्पण करया. मोगाचे न्हू, तो म्हजो देव. मोगाचे न्हू, तसो स्वामी म्हजो आनी तुजो देव. तुका आराधन सगळ्या काळजा मनांत हांव आमी आराधन करया. मोगाचे न्हू, तुझे सरस्वती तुझी सेवा करता. सांग मोगाच्या बाबा, हांगा आसा जेजू तुझे समकर वासा, जेजू तुझ्या लागीं आसा. सांग मोगाच्या बाबा, आराधन तुझी काळजा मना उक्ती करा. सांगा जेजू, जेजू आवासा, जेजू तुझ्या आजारपणात आसा,
जेजू तुझ्या पायांतळान आसा म्हाका पळय जेजू म्हजे दिश्ट घाल जेजू मुझे कष्ट पड़े जेजू मुझे दुख पड़े जेजू मुझे समस्या पड़े जेजू मुझे जेजू आवाज सांग जेजू तुझ्या पायांतळ आसा जेजू जेजू आवाज सांग जेजू आवाज सांग तुझ्या आजर आसा जेजू म्हाका पळय जेजू म्हाका पळय म्हाका पळय जेजू Somia Hangasa Somia Hangasa Somia Hangasa 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 Hallelujah 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 मुगळां जेजू या घडी आम्ही तुझी भुरगी तुझ्या समोर सरपटल्या सोमिया आमचो जमलेल्या हर एका भाव भयणीचे तुझी दीस घाल सोमिया सोमिया आमी हांगा आसा सोमिया तुझ्या आजारपणांत आमी आसा सोमिया ही भाव भयणी तशेंच विविध माध्यमां मारिफात या आराधनान वांटलेली जावं हर एका भावनाक तुझ्या पांयांतळां समर्पण करता सोमिया तांचे सुख दुख तांचे कष्ट आनवारा तांचे पिडासता तांचे समस्ये तांचे मोठे तांचे आर्थिक अडचणी हर एक समस्या सोमिया तुझ्या काकुळची पळय सोमिया तांच्या कष्टा दुखांनी पावस सोमिया तांची बिरमत पावस सोमिया बिरमत केली सोमिया या घडी या भावा बहिणी ते दिस तुझी काकुळ संकट वाढय सोमिया हर एक जागे आपण सोमिया हर एक जागे आपण सोमिया तांच्या कष्टा दुखांनी पावस सोमिया तू जिवंत देव सोमिया तुझी पत्नी महिमा अंगा वाढवली सोमिया थँक यू जीसस प्रेज द लॉर्ड जीसस Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळा मी बसया मगाच्यानो एक घडीभर आमच्या दोळ्यांत आंबिया आमचे दोन्ही हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया तुवें आनी हांवें आमी सगळ्यांनी सांगलें सोमिया हांव हांगा आसा सोमिया हांव हांगा आसा तो सोमी म्हाका आनी तुमकां हर एकल्याकी आमच्या नांवान वळखता मोगाचें न्हू आमचो तो मोग करता हर एकल्याचो मोग करता मोगाचें न्हू आमकां तो सोडून पयस वचना आमच्या बगलेक तो रावता आमच्या बगलेक तो रावता मोगाचें न्हू आमचे सुख दूख तो पळयता मोगाचें न्हू आमच्या दोळ्यांतले दुखां तो पुसता कित्याक तो जिवंत देव आमचो देव आमचो मोग करचो देव आमचे सांगाता रावचो देव आमचे जिवीत चलोवन व्हरचो देव एक घडी ताचे कडेन उलोवया मोगाचें न्हू आमच्या काळजांत जावन उलोवया आमची भोगणां आमची दूख बेजाराय आमची आटाविटे आमची चलवणी आमचे बोडणे आमची अर्थीक अडचणी जावंक बरो विविध समस्यांनी आमी रेवड घाला जावंक बरो विविध तरांचें दूख आमच्या काळजा मनांनी आसा जावंक बरो टेन्शन जाता जावंक बरो थोडे बडी आमी कोणूच ना म्हज्या बगलेक म्हाका हर एकल्यानी सोडलां म्हाका हर एकल्यानी सांडलां भोगता जावंक बरो थोडे बडी म्हजें दूख म्हजी भोगणां कोणा कडेन सांगची म्हण कळना जावंक बरो पूण जेजू म्हणटा ह्या घडये म्हज्या मोगाच्या भुरग्या हांव आसा म्हजे कडेन उलय म्हजे कडेन सांग हांव आयकतां तुका हांव आयकतां म्हजे कडेन उलय
म्हाका सांग म्हणटा, तर एक घडी त्या सोम्याकडे आमी मौनपणान उलोवया मोगाचे न्हू. आमकां ताच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. पवित्र पुस्तकांत आमी आयकली उतरां, एक जल्म दिली आवय, पाणो दिली आवय तुका विसरा जाल्यार हांव तुका विसरचो ना, हांव तुका सांडचो ना. तुझे हात म्हज्या, तुझे नांव म्हज्या हाताच्या ताळवेचेर लिखलां म्हणटा सोमी. आमी हरी एकली पवित्र, आमी हरी एकली ताका मोलादीक मोगाचें न्हू. ताका उलया, सांगा तुमचे सुख दूख ताचे कडेन सांगा. कित्याक तो तुजो मोग करता. ह्या घडये तुजें नांव कान तुका म्हणटा, बाबा भयणी हांव तुजो मोग करता. तूं म्हजो, तूं म्हजें, तूं म्हाका जाय. हांव आसा, हांव आसा तुजे सांगाता. उलया मोगाचें न्हू, सांगया मौनपणान थोड्यो घडयो ताचे संगी आमी करसुया. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगजन कीर्तन 140 वाक्य 2 म्हणटा, मुजी जीनभर हांव सर्वेस्पराची स्तुती करतलो. हांव जियेसर म्हज्या देवाक गितां गायतलो. एक घडी उतरां म्हजे सांगाता म्हणया मोगाचें न्हू. म्हजी जीनभर, म्हजी जीनभर हांव सर्वेस्पराची स्तुती करतलो. स्तुती करतलो. हांव जियेसर म्हज्या देवाक गितां गायतलो. म्हजी जीनभर हांव सर्वेस्पराची स्तुती करतलो. हांव जियेसर म्हज्या देवाक गितां गायतलो. म्हज्या देवाक गितां गायतलो. सगळं आमी उबे रावया मोगाचें न्हू. आमचो देव केदो व्हरतो, आमचो देव केदो बळवंत. हें गीत आमी गायता आसतना थाळयो पेटोवन मोगाचें न्हू. आमचो देव केदो व्हरतो, आमचो देव कितलो बळवंत, आमचो देव कितलो व्हरतो हें आमी वळखून घेवया मोगाचें न्हू. थाळयो पेटोवन संतोषान उल्हासान आमचो देव बळवंत, आमचो देव केदो व्हरतो, आमचो देव आमच्या सांगात आसचो हें वळखून त्या देवाक परत आमी स्तुती करया, आराधन करया मोगाचें न्हू. नामान करया. आमकां संपूर्ण तरान त्या देवाक आमी समर्पण करून आमच्या काळजांत आमी गावया मोगाचें न्हू. Kedo vorto te amso, kedo vorto te amso. Sopra me mio. Kedo vorto te amso, kedo vorto te amso. Anurve naman करतात, सर्ग सर्वा कंठात. केदो vorto देव आमचो. आंदोलवे नामान करतात, सर्ग सर्वा कंठात. केदो vorto देव आमचो, केदो vorto देव आमचो.
Quedo voto te amso, 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 quedo voto te amso. त्या देवा अर्घाते प्यार, त्या देवाची स्तुती करूया, त्या देवा महिमा देऊया. केदो तो दे आमचो त्या देवा अर्घाते प्यार, देवाची स्तुती, त्या देवाची स्तुती करूया. महिमा त्या देवा महिमा देऊया. केदो तो दे आमचो आणि गाव्या हालेलुया, 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 आणि गाव्या हालेलुया. Hallelujah, 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 hallelujah. Stuti you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. Adore you, Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Erkan kasmaya, hoglat kasmaya, महिमान kasmaya, स्तुति kasmaya, जय जय kasmaya, वंदिताओं का, हर्षिताओं का, नवारताओं का, Jesus का, अर्गान का, वंदन का वैभव. Praise you Jesus, thank you Jesus. यीशु स्तोत्र, यीशु वंदन, यीशु आराधना, यीशु महिमा. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 एक घडी भर आमच्या दुनियात आमच्या हृदयाच्या दौऱ्यात डोळे दांबिया म्हज्या उपरांत तुम्ही म्हणचे मोगळा जेसू मोगळा जेसू या बहु पवित्र साक्रामेंतांत या बहु पवित्र साक्रामेंतांत करसू तू हजर आसाय करसू तू हजर आसाय आमकां हर एक लागी वळखताय आमकां हर एक लाग तू वळखताय आमकां हर एक लागी पळयताय आमकां हर एक लाग तू पळयताय आमचे हर एकल्याची बोगणां समजताय आमचे हर एकल्याची बोगणां तू समजताय आमच्या दिसपट्या जिवितांत आमच्या दिसपट्या जिवितांत आमच्या बगलेक तू रावताय आमच्या बगलेक तू रावताय आमचे दिसपते जीवित तू सोलोन वरताय आमचे दिसपटे जीवित तू सोलोन वरताय आमकां आशीर्वादांनी भरताय आमकां आशीर्वादान तू भरताय तुझ्या कृपे देण्याने नेटयताय तुझे कृपे देण्याने नेटयताय या मारिपात आमचे जीवित संतोष भरी तू करताय या खातीर आमी तुका अर्घ दिता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या नावाची ओडवीक गायता तुका आमी महिमा दिता मोगळा जेजू आमचे संगी राव आमच्या दिसपट्या जिवितांत आमकां सांगात दे आमकां आधार दे आमकां हर एक लागी बळ भलायकी दे मोतीक समाधान दे दिसपट्टे संतोष दे आमच्या हर एक लागे जिवीत सोलोन वर अशें तू आमचे सांगता आसाय म्हणले आमी बगूंक आमकां भवक अर्घां तुका जेसू ओगळाप तुका सुमिया जेसू वंदन तुका सुमिया जेसू नमान तुका सुमिया जेसू महिमा तुका सुमिया जेसू स्तुति तुका सुमिया जेसू प्रणिपात तुका सुमिया जेसू हालेलुया 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 सुमिस्तमी बसया मगचनो
जेजू अंजेल अध्याय 2 वाक्य 13 तावन आमी वाचताना जेजून जेरुसलेमाचें टेंपल शुद्ध केल्लें वा देवाळ शुद्ध केल्लें तें घडीत आमी नियाळता आनी ह्या वाचपांत वाक्या 19 अशें म्हणटा हें देवाळ तुमी मोडून घाला आनी 3 दिसांनी हांव परत्यान तें उबारतलो हें देवाळ तुमी मोडून घाला आनी 3 दिसांनी हें देवाळ हांव परत्यान उबारतलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. मग जेजू खंयच्या देवाळा विशान उलयल्लो पत्रांनी बांदिल्ल्या देवाळा विशान गी वा सोबीत कन मजबूत तरान उबारलेल्या त्या देवाळा विशान गी सोबीत कन पेंटिंग केल्ल्या त्या देवाळा विशान जेजू उलयल्लो गी ना जेजू उलयल्लो ताची कूड म्हणल्या देवाळा विशांत ताचे कूड म्हणल्या त्या मंदिरा विशांत तुम्ही ये कूड तुम्ही म्हाका मारतेल्यात कुर्साक गिळायतेल्यात जिवेशी मारतेल्यात पण म्हजो सर्गीचो बाप म्हाका जिवंत उठयतलो ही कूड नाच जावन वेचिना ही कूड पवित्र देवाचे मंदिर म्हणलें तुमी थंयसर परगडता मोगाचें नांव प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड सांबावलो कोरिंथीकांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत अध्याय 6 वाक्य 16 म्हणटा आमीच जिवंत देवाचे मंदिर म्हणटा त्या देखून आमी हर देवाचे मंदिर मोगाचें नांव आमी हर देवाची पवित्र मंदिरां म्हणलें आमी उडासन दवरया कित्याक उत्पत्ती पुस्तक अध्याय 1 वाक्य 27 म्हणटा देवान आमकां रचतना ताच्या सारक्याची आनी स्वरुपाची रचल्यांत आमी देवा सारकी देवाच्या रुपाची आणि त्या देखून आमची कूड आमचे जिवीत एक पवित्र मंदिर मोगाचें नांव हें देवाचें मंदिर हें पवित्र मंदिर म्हणलें तुमी परत आमकां समजूंक प्रयत्न करता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. तशेंच सांबावलान कोरिंथीकांक बरयल्या पहिल्या पत्रांत अध्याय 6 वाक्य 19 तावन आमी वाचलें जाल्यार तो म्हणटा तुमची कुडी पवित्रात्म्याची मंदिरां म्हणून तुम्ही नेनात घे तसोच मग तुमचे थंय वस्ती करता न्ही देवानच ताका एक देणे कसो तुमकां दिला तुम्ही तुमचीच आस्त न्ही तुम्ही तुमचीच आस्त न्ही वर्ते मोल दिवन तुमकां विकतें घेतल्यांत देखून तुमच्या कुडीन देवाक महिमा दिया कितली सोबीत उतरां पळया मोगाचें सांबावलाची तुमची कूड पवित्रात्म्याचे मंदिर म्हणून तुम्ही नेनान गी तुमचे थंय तो वस्ती करता म्हणून तुमकां कळीत आसा गी देवानच एक देणे जावन ह्या पवित्रात्म्या तुमकां दिला तुम्ही तुमचीच आस्त न्ही त्या देखून आमी थोडे बडे चिन्ह बरो म्हजी कूड हांव म्हजें म्हणलें चिन्ह बरो पण सांबावलो म्हणटा ही कूड हें जिवीत तुमचें न्ही हें जिवीत देवाचें देवान एक देणे जावन दिल्लें आनी तुजे थंय आसतो तो आत्मो तो पवित्र आत्मो प्रत्येक जावन देवान तुका दिल्लें एक वर्तें देणे म्हणलें समजूंक प्रयत्न करता मोगाचें नांव प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. देखून तो माथेवाच्या वांजेलांत अध्याय 15 वाक्य 18 तावन 20 आमी वाचलें जाल्यार थंयसर सोम्यान म्हणलें मनशाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता तें ताका मेळयना मनशाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता तें मेळयता मनशाच्या भितर कितें येता तें मनशाक मेळयना मनशाच्या तोंडांतल्यान मनशांतावन कितें भायर येता तें मनशाक मेळयता एक खोटी चिन्नां आमच्यो आलोचनो आमी चिंतना खून प्रद्वार व्याभिचार चोरी फोडसाक्स सोवेशिराप सांबावलो एक पट्टी दिता आनी सोमी जेजून एक पट्टी दिली आनी म्हणली हे सर्व मनशाच्या काळजांतावन भायर सरतात आनी खरेंच मनशाक मेळयतात त्या देखून मोगाचेनो आमच्या तोंडांतल्यान आमचे तावन भायर येवची चिन्नां उतरां आमच्यो करण्यो ह्या पवित्रपणाक ताळ पडा जाय म्हणलें सोमी जेजू आमकां समजूंक प्रयत्न करता आमी पवित्रात्म्याची पवित्रात्मा आमचे थंय वस्ती करता आमी पवित्रात्म्याची जिवी मंदिरां देवाची जिवी मंदिरां मोगाचें न्हू
त्या देखून आमचे ते पवित्र आत्मा आसा पवित्र आत्म्याचे हजारपण आमी बघा जाय मोगाचे न्हू हर एक दीस आनी वो पवित्र आत्मो आमकां त्या पवित्रपणान जियोंक त्या पवित्रपणान वाडोवंक आनी त्या मारी बात आमच्या जिवितांत आशिर्वादांचो शिवर बगूंक आमकां करपा दिता मोगाचे न्हू तर एक घडी सक्कड आमी दोळे धांबया मोगाचे न्हू आमचे दोनी हात आमचे मुखार आमी उदारे दवरया आमी आमकांच आमी म्हणया मोगाचे न्हू आमच्या हर एकल्याचें नांव करून आमी म्हणया तूं पवित्र तूं भाग्यवंत तूं देवाक मोलादीक आमी आमकां म्हणया मोगाचे न्हू आमी आमकां म्हणया आमी हर एकलीं देवाची आमी हर एकलीं पवित्र आत्म्याची आमी हर एकलीं पवित्र आत्म्याची मंदिरां मोगाचे न्हू तर या प्राजिताच्या काळार आमी आसा त्या पास्काच्या फेस्ताक जेजूच्या जिवंतपणाच्या त्या मिस्तेरांक वा पास्काच्या मिस्तेर संभ्रमांक आमी तयारी करना आसा मोगाचे न्हू त्या देखून आज आमी प्रत्येक जावन त्या पवित्र आत्म्या उलो मारया मोगाचे न्हू आमची कूड पवित्र कर आमचे जिवीत पवित्र कर या आमच्या संवसारी पैनांत आमी सर्गीच्या बंदराक समकताना आमकां शाबीत आनी सोबीत तरान राख आनी त्या शाश्वीत घराक सर्गीच्या बंदराक आमकां पावय आनी त्या देखून आमकां पवित्र कर पवित्र आत्मे आमचे हर एकल्याचे देवन ये आमची खोटी चिन्नां आमची वायट चिन्नां आमच्या विशांत कीळ चिन्नां थोडे फावटी जावंक बरो जीव घात करया म्हणली आपणाक नाश करया म्हणली चिन्नां समिया या चिन्नांन म्हाका सुटका दी म्हाका नितळ कर म्हाका पवित्र कर म्हण त्या सोमिया कडेन आमी मागया मोगाचे न्हू आमच्या कुडी विरोध केल्ले कसलेय पाताक जावंक बरो वायट पिंजुरां वायट संगतेक आमी बली जाल्या वायट करण्याक आमी बली जाल्या आमी सोमिया कडेन मागया सोमिया आमकां नितळ कर पवित्र कर म्हण आमी मागया मोगाचे न्हू खंयच्याय संगतीक आमी एडिक्ट जाल्या जाल्यार जावंक बरो आमाल पियोन ड्रग्स वा इतर खंयच्याय संगतीक आमी एडिक्ट जाल्या सोमिया या संगती जावन म्हाका सुटका दी म्हाका पवित्र कर म्हण आमी मागया मोगाचे न्हू जावंक बरो थोडे फावटी आमच्या जिवितांत आमचे म्हणले देव अहंकार गर्व वडपण आनी इगो आमी बरो म्हणटा हे बरो आमचे देव आसात आमचे भितर हांकां आमी आमच्या काळजांत आमच्या भितर आमी फुजावन दवरला जावंक बरो सोमिया तांचे जावन आमकां सुटका दी आमकां पवित्र कर नितळ कर म्हण आमी मागया मोगाचे न्हू राग मोसोर द्वेष क्रोध म्हज्या काळजा मनान बरोवन आसा आनी त्या देखून म्हजें जिवीत हांवें अपवित्र केलां आनी त्या देखून म्हज्या तोंडांतल्यान खोटी उतरां कठोर उतरां हेरांक नाश करची उतरां भायर येतात सोमिया म्हजी मोत काळीज म्हजी कूड म्हाका सर्वस्व पवित्र कर सोमिया नितळ कर सोमिया म्हण त्या सोमिया कडेन आमी मागया मोगाचे न्हू मागया मोगाचे न्हू तुमकां कितें सोमियाक ह्या घडये समर्पण करूंक जाय खंयच्या संगतींत हांव तुमकां नितळ जावंक जाय पवित्र जावंक जाय सोमियाक सांगा मोगाचे न्हू सोमियाक सांगा खंयच्या बोर संगतींत हांव तुमकां नितळ जावंक जाय ह्या प्राजिताच्या काळार आमी आसा त्या सोमियाच्या पास्काच्या मिस्तेराक आमी तयारी करनासतना मोगाचे आमी मागया मोगाचे न्हू वो आईन काळ वो पवित्र काळ मोगाचे न्हू त्या देखून आमी मागया म्हाका पवित्र कर सोमिया तुज्या पवित्र आत्म्या म्हजें धाड आनी त्या पवित्र आत्म्याच्या सत्तेर म्हाका अभिषेक कर म्हाका पवित्र कर म्हण आमी मागया मोगाचे न्हू सक्कड आमी उबे रावया आनी पवित्र आत्म्याक आमकां समर्पण करया पवित्र आत्म्याक उलो मारया आमचे जिवीत पवित्र कर नितळ निर्मळ कर तुज्या कृपेन बर म्हणून त्या पवित्र आत्म्याक आमी मागया आमच्या जिवितांतलो काळोख अंधकार पयस कर आनी आमकां शांत समाधान दी म्हण त्या सोमिया कडेन आमी मागया मोगाचे न्हू Psalm 99 99 Sergintang Dewa Deivikatnya Amta Pavitra Sergintang Dewa
दैविकत्या आमकां पवित्र सर्गीतां देवून हे दैविकत्या आमकां नितळत सर्गीतां देवून हे दैविकत्या आमकां नितळत संसारी पोयनात आमच्या सर्गी वाटेन तूं सरय सर्गी बंद्रा आमी पावस संसारी पोयनार आमच्या सर्गी वाटेन तूं सरय सर्गी बंद्रा आमी पावस सर्गीतां देवून हे दैविकत्या आमकां पवित्र सर्गीतां देवून हे दैविकत्या आमकां पवित्र संसारांच्या भरला अंक पत्का भरवी कुर्डी जाल्या आमची मोग संसाराच्या भरला अंक पत्का भरवी कुर्डी जाल्या आमची मोग कळसा मोडा साल्यान धरून माया मोगान आमकां जियेवंक शिक कळसा मोना साल्यान धरून माया मोगान आमकां जियेवंक शिक मोवाळायेन आमकां दयाळ आमकां जिणी शांती समाधानेन मोवाळायेन आमकां दयाळ आमकां जिणी शांती समाधानेन सर्गीतां देवून हे दैविकत्या आमकां पवित्र सगळीं सांगता म्हणया सर्गीतां देवून हे दैविकत्या आमकां पवित्र मनीस रचणाराक विसरता पत्का काळो कांतो निसण पडता मनीस रचणाराक विसरता पत्का काळो कांतो निसण पडता देवा थंयचो मनीस जियेता ताका ससन जिवीत लाभता देवा थंयचो मनीस जियेता ताका ससन जिवीत लाभता अंतस्करणांनी आमकां सदां सुलय पवित्र जिणींची येवंक शिक अंतस्करणांनी आमकां सदां सुलय पवित्र जिणींची येवंक शिक सर्गीतां देवून हे दैविकत्या आमकां पवित्र आमकां नितळ कर सर्गीतां देवून हे दैविकत्या आमकां नितळ कर आमकां मोगान भर सर्गीतां देवून हे दैविकत्या आमकां मोगान भर हालेलुया 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 हालेलुया
समय उघडा तुका समय हे पवित्र आमचे तो देवाने सर्गीत देवाने चैतो एक आमका पवित्र आमका बसोया आमका गुरुस का या मने रस्ता कर आमका पवित्र कर हालेलुया हम हालेलुया आणि परातून आम्ही आणि परमारी बात तुझी कृपा हर का अच्छे से उगला अच्छे से महिमा अच्छे से सिद्ध का अच्छे से चैत का अच्छे से आराधना का समय उगला का समय महिमा का समय सिद्ध का समय हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 त्याच पवित्र आत्मेच्या शक्तीने आम्ही भरल्या वाजता त्या पवित्र आत्मेच्या शक्तीने आता आम्ही देवाचे उद्धार आम्ही ऐकूया देवाचे उद्धार आम्ही नियाळ करूया सा लोकाची प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता 18वा अध्याय 11व्या वाक्यातून शोध फरिजेव नीट उभो रावून आपणा त्याग अशें मागणे करी लागलो देवा हांव हेर मनशां बरी लुटकार अन्यायगार प्रद्वारी न्ही देखून हांव तुका अर्गां दितां हप्त्यांत 2 पावटी हांव उपास करता आनी सगळ्या म्हज्या आदायांतलो 10th कोंटो फारीक करता पूण तो तुंगागार पयस रावन आपली दीस सयत सरकार उबारूंक देर घेनासतना फकत आपलें हरदें बोडोवन म्हणालो देवा म्हज्या फाटक्याची काकूळ कर हांव तुमकां सांगता ओ मनीस देवाक मानवल्लो जावन आपल्या घरा पाटीं गेलो पूण तो आनी एकलो ताका मानवालो ना देवाचें उतार हें वाकणी तुका ख्रिस्त आदल्या हप्त्यांत आमी नियाळ केल्लो विशय जावन आसा काकुळती विशयंत देव जावन आसा मोग आनी ताची काकुळत वर्ती म्हणल्या विशयंत त्याच प्रमाणे मनीस एक अस्खद जिवी मनशाक देवाच्या काकुळते विणे ताका जियोंक असाध्य कित्याक एका मनशा लागीं साबार तरांचें उणेंपण आसा 1-2 न्ही मुस्त मनशा लागीं उणेंपण आसा आनी त्या देखून मनशाचें उणेंपण आनी देवाचें मोग आनी ताच्या काकुळत्या सागोरा विशयंत आमी ध्यान केलें आयच्या दिसा एक मॅट आमी मुखार वेता आमी पळयता ह्या दैवीक शेतांत देव काकुळदार तरी मुस्तबुटी आमकां काकुळतो लाभानांतल्या बरी आमकां भोगता देव मोगाळ तरी ताची काकुळतो आमकां अनुभव जायनातल्या बरी भोगता तर मोगाच्या न्हू कित्याक अशें घडटा देवाची काकुळतो आमी कशी आपणावची म्हणल्या विशयंत आज एक मुठव्यान आमी ध्यान करता आनी आमी ध्यान करचो विशय जावन आसा दुखेस्त आत्मो आमचो ध्यानाचो विशय जावन आसा दुखेस्त आत्मो करिज्मो आयलो आनी ह्या वेळार साबार जाणां आमी उपास करता साबार जाणां आमी दिसान दीस मिसाक वेता मुस्त जाणां मास्क नासतना रावतात मुस्त जाणां ते प्रद्वार तांचें थंय आशिल्लें सोण सोडटात आमालपिवण सोण सोडटात मादक द्रव्यां सोण सोडटात आनी अन्याय अनीत करचें आमी मुस्त जाणांनी रावयलां जावंक पुरो ह्या करिज्माच्या काळार आनी थोड्यांनी 10th कोंटो आदाय देवाक दिवन दान धर्म मुस्त केलां जावंक पुरो करनंत आसा जावंक पुरो ह्या फारिजेव
ताजे ह्याच प्रमाणे जिणी आसली. फारीक जेवण जर तर आयच्या वाचपान आमी पळयलें जाल्यार फारीक जेव नीट उबे रावन आपणायतल्याक अशें मागणें करी लागलो, देवा हांव हेर मनशां बरी लुटकार अन्यायकार प्रद्वरिणी देखून हांव तुका अर्गां दितां. हप्त्यान 2 फावटी हांव उपास करतां आनी सगळ्या म्हज्या आदायांतलो दान 1 वंटो फारीक करतां. म्हणटा हांव सगळे नियम पाळटां, दान धर्म दितां, उपास करतां, पुरो बरें करनासा. आनी एका कुशीक आनी एक व्यक्ती आसलो आनी तो पब्लिकान पळया कितें मागता, सुंकाकार कितें मागता पळया. सुंकाकार पयस रावन आपली दिश्ट सयत सर्गाक उबारूंक धैर्य घेनासतना फकत आपलें अर्दें मोडून म्हणालो, देवा म्हज्या पातक्याची काकूळ कर. एका कुशीन सगळे उपादेश पाळसो, सगळे मागणें करचो, सगळे दान धर्म करचो, हर एक बरें करचो व्यक्ती एका कुशीन. तर आनी एका कुशीन असो व्यक्ती केवल अर्दें मोडून दुखेस्त आत्म्यान तो म्हणटा, सर्वेस्परा म्हजी काकूळट कर. आनी ह्या दोनां पैकी सर्वेस्पर स्वामी जेसू म्हणटा, हांव तुमकां सांगता, हो मनीस देवाक मानवल्लो जावन आपल्या घरा फाटीं गेलो, पूण तो आनेकलो ताका मानवलो ना. हो मनीस देवाक मानवल्लो कोण? काकूळटो मागलेलो सुंकाकार देवाक मानवल्लो जावन घरा वेता. तर आनी एकलो सक्कडे फाळून हांवें फाळ्ळा म्हणल्या, उपादेश पाळ्ळ्या म्हणल्या, संतोशान देवाक ताणें मागता आसतना अर्गां दिता आसतना स्वामी म्हणटा, काकूळटो मागल्लो व्यक्ती तो वर्तो जावन आसा. आज मोगाचें न्हू, खरेजमाच्या काळार मस्त जाण आमी मस्त बरेंपण करूंक येता, पूण गरजेचें जावन आसचें काकूळटो मनीस आज मागना. काकूळटो आमकां गरज आसा मोगाचें न्हू, आनी काकूळटो मनीस मागना. आनी उरलें पुरा ह्या खरेजमाच्या काळार जाय पुरतें मनीस आमच्या पवित्र सभेचो साबार जाणां जाय तितलें करतात, बरें करतात, काकूळटो मागनात. मोगाचें न्हू, काकूळटो मागचें दुखेस्त आत्मो जावन काकूळटो मागचें मस्त गरजेचें. कीर्तन 51 म्हणटा, काकूळट तुका मेळूंक एक भोव प्रमुख शर्त जावन आसा हें, दुखेस्त आत्मोसो देवाक मानवाता तें बलिदान, दुखेस्त आनी खालत्या काळजाचो देवा तूं तिरस्कार करिनाय. सर्वेस्परा देवाक गरज आसचें मोगाचें न्हू, एक दुखेस्त काळीज. कितें तूं कितलें बरें करताय म्हणलें दुसरें. पयल्यान पयलें काकूळट जर तर म्हाका आनी तुका मेळोंक जाय, काकूळट सर्वेस्पराची मेळोंक जाय. दुखेस्त आत्मोसो देवाक मानवचें तें विशिश्ट मोगाचें न्हू बलिदान. आमी म्हणटा ब्रोकन हार्ट, या पिंजलेलें काळीज, तुटलें काळीज आमी म्हणटा. पिंजलेलें काळीज या ब्रोकन हार्ट मोगाचें जावन आसा. आमी आमच्यो चुकी ओपोवन घेवन आमचें उणेपण आमी वळखून घेवचें. आमकांच आमचेरच आमी धैर्य दवरनासतना सूख जाल्ल्या संगतींक खंतीन बुडोवन पश्चाताप पावोन देवाचेर धैर्य दवरून देवाचेर आसरो घालून जियोवचें मोगाचें न्हू. एक खालत्या काळजाचें दुखेस्त काळजाचो व्यक्ती जावन आसा. त्या देखून कीर्तनकार 34 कीर्तनांत 18व्या वाक्यांत अशें म्हणटा, धैर्य सांडलेल्यांक सर्वेस्पर लागीं आसा, खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता. वय हांवें फाताक केलें, ताका दूख येयलें म्हणलें खंत, केदाळा मनशाक ताजें तें येता गे. केदाळा मनशाक पिडेन पडटा आनी खंतीन पडटा. केदाळा आर्थीक तरान सोलवत आनी खंतीन पडटा. आनी हाक बाप दिवन देवाक तो काकूळट केदाळा मागता गे. थंयसर मनशाच्या जिवितांत बदलावण येवची. मस्त जाणांच जिवनांत वयर आयल्या जावं पुरो,
तांचे लेगीत कसकेन तुमी उलया. केदाळा तांकां काकूळत मेळ्ळी म्हळ्यार तांकां म्हणूंक काकूळ कितें जाल्यार मेळ्ळी गुत्तू ना सायबा, पूण हांव जिवितांत संपूर्ण तरेन हांव सलवाल्लो, कंगाल जाल्लो, आनी त्या कंगाल जाल्ल्या वेळार देवा लागीं हांव मागो नासलो. संपूर्ण हांव खंतीन बुडोवन आसलो, संपूर्ण हांव धरणीक शेवटाल्लो, आनी संपूर्ण तरान म्हजे कडेन कांय जायना म्हणून हांव देवाक हाक बाब घाल्लें. तें मात्र म्हाका गुत्त आसा. ताजे उपरांत म्हजी जिणी सगळी बदलून हांव उसल्या पावंडाक पावला म्हणून जायते जाणां कडेन तुमी विचारल्यार थंय ग्रेस्त मनीस जावंक पुरो, यशस्वी मनीस जावंक पुरो, ती तुमकां सांगतात. कित्याक म्हळ्यार केदाळा आमच्या जिवितांत कश्ट, दूख, खंत, बेजाराय इतले येता की असाध्य जाल्ल्या परिस्थितीर मनीस पावता. आखरे कंगाल जावन खंतीन बुडोवन देवाक तो केदाळा बोब मारता की त्या घडये त्या मनशाक ताजे थंय काकूळतो देंवता आनी ताका सर्वेस्पर देव त्या मनशाक आशिर्वाद दिता. त्या देखून बर्थलेमो ताजे थंय ताका दिश्ट नातली, खंयच्या नवण्यानी दिश्ट मेळोवंक असाध्य जावन आसल्या वेळार जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमोत पाव म्हूण केदाळा तो बोमारंक लागलो की त्याच क्षणा सगळे लोकांक जेजू सोडता. ताज्या फाटल्यान जायतो लोक येवन आसलो, पूण तांकां गुमान दिवच्या बदलाक काकूळत मागच्या त्या बर्थलेमा कुशीन गुंता, ताका आपोवंक सांगता आनी विचारता तुका कितें जाय. आज सर्वेस्पर देव म्हाका तुका सांगता, पुता म्हज्या धुवे, काकूळत म्हजे लागीं माग. आनी केदाळा दुखेस्त काळजान तूं काकूळत मागताय, हांवें तुका विचारता म्हज्या पुता म्हज्या धुवे, तुका कितें जाय. 1:1 1+1 म्हळ्यार 2 ह्या 2 आमी म्हणूंक पुरो. असल्यांक काकूळत लाभना मोगाचें न्हू. 1:1 म्हणटाना 2 म्हणचें तें मॅथमॅटिक्स, मॅथ्स जावन आसा, गणिता शास्त्र म्हणटा हांव. 1:1 1+1 हांव नेणा, देव तें जाणा, हांव देवाक हांव समर्पिता म्हणल्या वेळार देव सगळे कुडसून मोगाचें न्हू म्हाका आनी तुका आशिर्वादीत करता. हांव आनी तुवें म्हजें जिवन कशें म्हळ्यार सामान्य तरान मनशाचें जिवन आमी कितें भौतीक तरान लॅक करता, भौतीक तरान आसा तें आमचे प्रकार सोमा म्हणल्या वेळार गेल्ल्या वेळार जायना. केदाळा देवस्व सर्वेस्व, देवाचेर सगळें आसा म्हूण हांव आनी तूं लेखाप दवरून आसांगी. केदाळा देवाची काकूळत मनशांक देंवन वता. लोकाच्या 15व्या अध्यायात आमी पळयता, आमकां सगळ्यांक ती गुत्त आसा, हांव वाचूंक वचना. वेचीक पुताचे वपार एकल्या आमी जाणा. थंयसर एक बरें थंयसर दिता, देव थंयसर आसा बापाच्या रुपार आनी जाय तितलें त्या भुरग्यांक आसा. पूण भुरगो चिंता हांवें स्वतंत्र जाय, देवा कडेन वचून आसची गरज ना. केदाळ हो मनीस पूत धाकटो पूत स्वतंत्र जावंक आशेता की थंयसर जावन ताका ताजेरच ताणें धैर्य दवरल्या वेळार ताका समस्ये प्रारंभ जातात. आनी आखरेक हांव तूं जाणा ताका खाण मेळना, जेवण मेळना. आखरेक तो कितें म्हणटा, 18व्या वाक्यान म्हणटा, लोकाच्या 15व्या 18 वाक्य म्हणटा, हांव आतांच उठून म्हज्या बापाय सरशीन वेता आनी म्हणटा, बाबा देवाचे आनी तुजे विरोध हांवें पाप धरलें आनी तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणून आपोवंक योग्य न्ही. म्हाका तुज्या सांबाळाच्या मनशा मदलो एकलो म्हणून लेख. असलें बोगाप ताका आयलें. कित्याक म्हळ्यार दुकरान खंयचें खाणी मेळना, त्या भयंकर कश्टांच्या परिस्थितीर ताजेर तें चिंताप ताजे तें दुखाचो आत्मो आयिल्लो न्ही. पवित्रात्म्यान बरोवन न्ही ताका कोणेंय येवन सांगून भगार ताज्या कश्टांनी ताज्या दुखांत ताका इतले निराशी जालो की थंयसर ताज्यात स्वंत खुशेन तो म्हणालो, सगळो हांव सुलवून गेला, दुखेस्त जाला, हांव देवा विरोध आनी तुजे विरोध बाबा हांवें सूख मांडली. केदाळा मनीस दुखेस्त जावन आपणाडे असाध्य म्हणून दूख भोगता की थंयसर परिवर्तनाची वाट त्या जिविताच्या ताज्या जिवितान घडता. आनी पयत पुस्तक म्हणटा केदाळा हो भुरगो फाटीं येता,
ताजो बापूय मुखार धांवन येता आनी ताका पुटलून धरता. देव आमचो मोग करता, पुटलून धरता. पूण ह्या पुतान चिंतलें मात्र न्ही, ताणें सांगूनय सोडलें, तें बारी गरजेचें. एक दीस हांवें वाक्य म्हणटा, ताका बापायन ताजे थंय पुताक वेंग मारली आनी ताजो उमो घेतल्या वेळार तो म्हणटा पूत, थवळ पुतान म्हळें, बाबा हांवें देवाचे आनी तुजे विरोध पाप धरलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणूंक हांव योग्य न्ही. पूण बापूय आपल्या साकरांक आपोवन पुराय अरेंजमेंट करी जे सांगता. आज मोगाच्या न्हू, ह्या क्रिस्मसाच्या काळार सर्वेस्पर देव म्हजे लागीं आनी तुजे लागीं विचारता, दुखेस्त काळीस म्हज्या पुता, म्हज्या दुवे म्हाका तूं जाय. तुज्या व्हडपणा विशीं चिंतू न्हू. हांव उपास करता, हांव खाय नासतना रावता, हांवें सोरो सोडला, हांवें व्यभिचार सोडला, हांवें थंय सोडलां, हें सोडलां, सोडचें बरेंच सोडी जेस. पूण गरज आसचें देवाक दुखेस्त काळीस ताचे लागीं येवन सांगचें. आनी पळयत पुस्तक म्हणटा, हें पळयलो बापूय, केदाळा हांव तुजो एक सेवक जावंक तयार आसा म्हणटा. बापूय कुडलें थंयसर गम्मत करता मात्र न्ही, ताका उत्तीम दोगलो घालता, बोटाक मुदी घालता आनी पांयाक मोचें दिता. आज हांव आनी तुवें आमी भुरगीं देवाचीं म्हूण आमी व्हडल्या हामान म्हणटा मोगाचें न्हू. सर तर आमी देवा लागीं सांगूंक जाल्यार, सर्वेस्परा हांव तुजो पूत वा धूव जावन आसा जें आशिल्लें, तरी पूण म्हज्या पातका वरवीं हांव कश्टाता. आज हांव तुजो सेवक जावन तुज्या सेवेक हांव तयार आसा. सोम्या तुजें राज ह्या संवसारान हाडच्या सेवेक हांव तयार आसा. म्हाका म्हजेर खाकूळ दाखय म्हूण रडल्या वेळार खंडी जावनी म्हजो आनी तुजो देव म्हाका आनी तुका मस्तू दरबस्त आशिर्वाद करूंक शकता. आमी जाणाव निनेवेगार आमी थंयसर पळयता. निनेवेगार जॉनाच्या पुस्तकान आमी पळयलें जाल्यार थंयसर कशें ते पाश्चात्तापोवन आयिल्ले म्हणलें आमी जाणाव. हाचे विशयान इल्ल्या वेळार नियाळ करया. हाचे पयलीं हांव तुमकां नियाळ करूंक आशेता मोगाच्या न्हू. नेबुकदनेझर एक व्हडलो राय, येदो व्हडलो राय घेतो, जाय तितले ताणें यशस्वी जाल्लो. आनी दानियेलाच्या पुस्तकांत 3 आनी 4 अध्याय वाचता आसतना आमकां प्रत्येक तरां 4 अध्याय वाचता आसतना आमकां कळटा, नेबुकदनेझर रावळेराच्या माळयेर समकत आसतना ताणें म्हळें, कितलें व्हडलें बाबिलोन म्हज्या वर्ते समर्थेन म्हज्या वैभवाची कीर्ती खातीर हांवेंच तें बांदिल्लें न्ही. हीं उतरां रायाच्या तोंडान भायर पडना फुडें सर्गींत हांवें एक थाळो आयकलो. नेबुकदनेझर राया, तुजे विशीं असो निर्णय केला, रास तुज्या हातांतलें काडून घेतलां. तूं मनशांच्या समाजांतलो बहिष्कार जातलोय आनी रानवट मनजाती मदें तूं वस्ती करतलोय. बैलां भशेन तूं काण खातलोय आनी भोव वर्तो देव मनशांच्या राजाचेर अधिकार चलयता आनी आपणाक जाय ताका तें दिता म्हूण तुवें वळखून घेसर 7 काळ तुजे वयल्यान उतरून वेतले. आनी पळयत पुस्तक म्हणटा, तेच प्रमाणे येदो व्हडलो नेबुकदनेझर राय, यशस्वी राय, कंप्लीट सुलवून तो कश्टाता, वळवळता आनी आख्रेक यशेक ताका परिस्थिती उपजाता की मोत्तोंदने वाक्य म्हणटा, हो काळ समतस हांवें नेबुकदनेझरान म्हजे दोळे सर्गाक उबारले, म्हजें गिन्यान म्हाका परतून मेळ्ळें आनी हांव वर्त्या देवाची वाखाणी केली. ससनाक जियेतलीची हांवें स्तुती केली आनी ताका महिमा दिली. तेच कडेन म्हजें गिन्यान म्हाका परतून मेळ्ळें आनी म्हज्या राजाची किर्ती खातीर म्हजें वैभव आनी म्हजी महिमा म्हाका नव्यान प्राप्त जाली. म्हजे मंत्री आनी सरदार म्हाका सोदून आयले. म्हजें राज तुर्तान म्हजे अधीन जालें आनी आदले परस चड ओडवीक म्हाका मेळ्ळी. देखून हांव नेबुकदनेझर आतां सर्गींच्या रायाची स्तुती करता, ताका वाखाणता, ताका महिमा दिता. मोगाचें नांव. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत एका टायमार आमचे पैकी 6 जाणां मस्त उसल्या पावंडार आसलीं. धरणीक शेवटून जावंक पुरो पिडे वरवीं, आर्थीक संकश्टा वरवीं, अवमान निंदे वरवीं कितलींशीं जाणां आमच्या समुदायांत धरणीक शेवटाल्यांत. आज सर्वेस्पर देव हेंच उतार हर एकल्यांक आमकां सांगता. तूं एका टायमार मस्त व्हडलो जावन आसलोय, आतां तूं धरणीक शेवटालाय. इसार
सर्वेस्परा देवा लागीं दुखेस्त आत्म्यान ताजे लागीं काकुळत आनी बोगसाणें आनी तो तुका पुरा पाटी दिता मात्र न्ही पयलींच्या स्थानाचे की उंचल्या स्थानाक व्हरता. त्या देखून त्या मुन्नेच्या 28 अध्यायांत 13वें वाक्य म्हणटा जो आपली पदकां लिपयता ताका सूख मेळना पूण जो ती उसारता आनी सांडटा ताका दया लाभता. हें आमी पळयता मोगाच्या न्हू जोनाच्या पुस्तकांत निनिवेगर शहर तें नाश जाता म्हणून 3ऱ्या अध्यायान 4थ्या वाक्यांत फकत 40 दिसांनी तें नाश जाता म्हणून जोना प्रवादी सांगता आसतना 6वें अध्याय वाक्य म्हणटा तेंच्या रायान गुणी वस्तू नेसलें उपास सुरू केलो लोकांनी गुणी वस्तूर घालून उपास सुरू केलो आनी सर्वेस्पर देवान मौन बदलिलें. आनी 10वें वाक्य म्हणटा देवान तांची प्रतिक्रिया पळयली ताणी आपले वायट चलीक पाट केली हें ताणें पळयलें आनी विघ्न आपूण तांचेर घालतलो म्हूण ताणें तांकां परगट केल्लें. त्या विघ्ना विशीं ताणें आपलें मौन बदल्लें आनी ताणें तें तांचेर धाडूंक ना. आज इतलेंच म्हज्या आनी तुज्या ह्या समुदायाक गरज आसचें मोगाचें न्हू. आमच्या जिवितांत गरज आसचें इतलेंच. आज आमी सांगूंक पुरो आमचे समुदाय सोलवून येवन आसा. आमचे समुदाय कश्टान पडून आसा. निनिवे शारां बरीं आमी दुकान आसूंक पुरो पूण सर्वेस्पर देव आशेता जेन्ना आमी ताजे लेगीं काकुळत विचारता ती काकुळत आमच्या समुदायाक आमच्या कुटुंबाक आमकां वैयक्तीक तरान खंडीत जावनी धरबुस्त रितीन मेळटली. आनी केदाळा मनशाक काकुळत मेळटा केदाळा कितें जाता म्हणलें सवाल ताका जाप दिता जेजू सामतेवाच्या 14 अध्यायान 14 वाक्य म्हणटा जेजू सकला देंवतना थंय एकठांय जाल्लो लोकां जमोवन देखतस ताचें काळीज कळवळ्ळें आनी ताच्या पिडेस्तांक ताणें गूण केलें. केदाळा सर्वेस्पराचें काळीज कळवळटा. केदाळा तो कंपॅशनेट जाता. केदाळा ताका सुरसुरे आमचे विशयेन भोगतात. तक्षण आमची पिडा तो गूण करता. लोकांची पिडा गूण जाली कित्या खातीर काकुळत त्या लोकांक मेळिल्ल्या वेळार सर्वेस्पर आमची पिडा आमकां गूण करता. मुखल्या वाक्यानी तो सांगता हो लोक आयकून आसलो सुवार्ता आनी लोकांक भूक लागली आनी इतलें ताका खंय धाडचें सुसाने सांगलें वचून खंय तर म्हणी खाण जेवण हाडटा म्हणून. जेजू म्हणटा ना तुमीच कांय म्हणी दिया. आनी जेजू 5 उंडे आशिल्ले 5,000 लोकांक तें जेवण दिता मोगाचें न्हू. ताचें आमचें पोट भरूंक तो शकता ताच्या काकुळते वरवीं. जिवितांत जायते पटी आमकां आशा आसा मस्त संगती आमकां जोडूंक हर एकल्याकी म्हाकान तुका आशा आसा मोगाचें न्हू. पूण सर्वेस्पर देव आशेता एक संगत मात्र आनी ती जावन आसा दुखेस्त आत्म्यान हांवें तुवें मागचें. कितलें मागता म्हणलेल्याक न्ही कितले घंटे हांवें तूं मागता म्हणलेल्याक न्ही दुखेस्त आत्म्यान जर तर हांवें तूं मागोंक लागलें जाल्यार चित्रण संपूर्ण तरान परिवर्तन जाता. वांजेलांत जाय तितलीं उदाहरणां आसात मोगाचें न्हू. जाय तितलीं उदाहरणां आसात. त्या प्रद्वारी स्त्रियेक फातरान मारता आसतना ती फातरान मारूंक लोकांनी फातर विसरले. ती कंगाल जाली आनी जेजून तिचेर काकूळ दाखयली. कित्याक त्या घडये तिका भोगलें. तिणें दुखेस्त तिचें तें बोगणां कित्याक ती मरता म्हूण तिका कळटस आपणाक फातर मारता म्हूण भोगतास सगळी ती कळवळ्ळी आनी सोम्या जेजून तिका बाचाव केलें. जाय तितलीं उदाहरणां हांव तूं वांजेलान पळयता. केदाळा मनीस कंगाल जाता खंयच वाट ना जावं पुरो व्हडलीं झुजां पोरण्या सोल्यांत आमी पळयलीं. केदाळा सलवतंत म्हूण जाता. लोक देवाक हाब्बोक मारता काकूळ ताजे लागीं मागता आनी जावं पुरो 300 सैनिकां द्वारी सदां व्हडलें लाखांचे सैनिकांक ते सलवयतात. जावं पुरो ल्हान सैन्या द्वारे व्हडलें सैन्य सलवयतात. एकच एक कारण मनीस देवा लागीं काकुळत मागता. दुखेस्त आत्म्यान केदाळा हांव आनी तूं सर्वेस्परा देवा लागीं काकुळत मागोंक शकतावंगी. ओ खरेंच मातसो काळ निसयाकी फळां बरीत काळ जातालो. आमकां 40 दीस
ह्या वेळार करिस्माच्या काळार ह्या पवी सभेन आमकां एक अवकाश दिला एकच कारणाक खाकूळ तसो मिया मागच्या घेतर तर हांव आनी तूं कितली बोब घालता म्हणलेल्याक न्ही खाकूळ तूं दी देवा म्हणलें बोब घालच्या की आमच्या आत्म्यांत न्हू केदाळा आमकां दूख येता आत्म्यांत जिबेन उसारचें प्रामुख्याने बघा आत्म्यांत आमकां केदाळा ती एक दूख भोगोवन आमी गळगळ्यार उडोवन देवा लागीं काकोळ मागता तक्षणच पर्यार म्हजे मुखार आनी तुजे मुखार आसा त्या देखून मोगाच्या न्हू ह्या हप्त्यांत आमी हर एकल्या सर्वेस्परा लागीं काकोळ मागया आमचें तें उणेंपण आसा कोणीय चिंचे नाका आमकां गरज ना कित्याक मनशाचें काळीज जल्मांत कोटें आदल्या हप्त्यांत आमी हाचे विशयी नियाळ केलो आमी हर एकलीं आमकां कांय व्हडलें व्हडलें करूंक जायना आमी सड्ड म्हळ्यार इतले पयस पळयत सड्ड पयशेले आमकां पळोवंक जायना आमी सगळ्यांक आमकां उणेंपण आसा त्या देखून देवाची काकूळ तूं आमकां गरज आसा देव जाणा आमचें तें अस्कतकाय आसा म्हणून आमी चिंचे नाका देवा आमी अशें केलें तशें केलें कशें भायर येवचें म्हणून हर एकलो मनीस अस्कत केदोडो मनीस जावं दी हर एकलो मनीस तो अस्कत ताजें तें लिमिटेड ताजें तें कॅपॅसिटी आसची ताजें तें लिमिटेड ताजें तें बरेंपण आसचें उरलें पुरा आमच्या अस्कतक्यांत आसच्या ह्या वेळार हाक बाब मारया सर्वेस्पर लागीं देवा दयाळा काकूळ तूं म्हजें कर आमी उस्तुपटें कंतार म्हणटा देवा दयाळा काकूळ तूं म्हजें कर पूण खाली तोंडान आमी सांगून वेता काळजांत हांव तें आमकां भोगना तर आमी मुखल्या दिसांनी असली आमी कंतारां जावंक पुरो खंयचीय कंतार दयाळ काकूळ मागता आसतना काळजांत हांव म्हणूंक आमी प्रयत्न करया आनी सर्वेस्पराचें काकूळ जोडून सुखागारा बरी आशिर्वादीत जावन ह्या देवाक मानवाल्लें मागणें जावन आमी आमचे कुटुंब आमचे समुदाय आशिर्वादीत जावं दी आमेन. Let us surrender to the Lord. Lord Jesus, we surrender our weakness unto you. We surrender all our strengths. We surrender our wisdom unto you. Jesus, by your mighty grace, right now, we pray that you may enlighten us to look unto ourselves, weak, feeble, and as we are, to come unto you, to have a genuine encounter with you, to release all the bondages in our life, to see you and walk with you. Lord, we pray that every person that you have given in our lives, we surrender them. We come unto you with humility. May your grace open new doors in our life. May your power strengthen us. Lord, we surrender all the attacks in our life, every kind of attacks which we cannot see, which are making us blind, which are confusing us, which are not allowing us to lead in the right path. We surrender it to the name and the blood of Jesus. By the mighty name and the blood of Jesus, let all kinds of attacks be destroyed by the power of God. Lord Jesus, in your name, we command every kind of forces working around us and against us. By the mighty name and the blood of Jesus, we command victory. We command success by the fire of the Holy Spirit. Jesus, in your name we pray. Every kind of financial bondage may be taken away. Every kind of sickness in our lives may be burnt away. Every kind of pain in our life may be transformed by the grace of God. Jesus, we come unto you, every person who is sick in this place. Especially we surrender all kinds of incurable diseases in our lives, and those people who are at different locations, whom we are bringing to our mind right now by the power of the Holy Spirit, by the blood of Jesus. In your name we pray to the Father. Let them be healed, let them be delivered, let them be set free from all kinds of afflictions, from all kinds of attacks, from all kinds of temptations, from all kinds of traumas, from all kinds of inflictions. Jesus, in your mighty name we pray.
let new doors open in the lives of people. Let new joy enter their lives. Where there was pain, today we command in your blessed name that all the situations may be changed, all the hardships may be taken away. May the mighty power of God enter the lives of people. May the mighty grace of God enter the lives of people. Transform each individual inside out. In your name we pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Shri Stotra Vandane Yeswe, Aradhane Yeswe, Mahime Yeswe. Hallelujah, hallelujah. ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಜೀವವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಪ್ರಾಣವು, ಯೇಸುವಿನ ಜೀವವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಜೀವವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಪ್ರಾಣವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು, ಸ್ನೇಹವೇ ಜೀವದಾತನೇ, ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು, ಹೇಗೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು, ನಿನ್ನಯ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ, ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು, ಹೇಗೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು, ನಿನ್ನಯ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ, ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಿದೆ, ಹೊಸ ಜೀವವ ನೀಡಿದೆ, ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಿದೆ, ಹೊಸ ಜೀವವ ನೀಡಿದೆ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಜೀವವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಪ್ರಾಣವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಜೀವವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಪ್ರಾಣವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು, ಸ್ನೇಹವೇ ಜೀವದಾತನೇ, ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. Jesus, may your blood flow in our lives. Jesus,
may you deliver us from all kinds of afflictions. Lord, as you are showing a supernatural grace upon all the individuals present here, we surrender and pray every person who is here, let them be blessed, let them be delivered, let them be filled with the grace of God, that everywhere that they may go, may the power of the Holy Spirit may envelop them. Lord, we pray right now that every kind of confusion in their mind may be removed. Let clarity come in their lives. I surrender all the students who are watching this. May the grace of God enter them. Let them be made sharp by the Holy Spirit to do the work of God, to be excellent in all that they do. In their education, may they prosper. Lord, we surrender all the professionals, all the employees, employers, businessmen, and all the individuals who are carrying different work. May the spirit of wisdom come upon their life. Lord, you have said, ask of me and I will give you wisdom. You said, desire for the Holy Spirit and I will give it unto you. Lord, we pray right now, may the mighty power that changes everything may enter their life. Lord, I pray that in their life may they be a testimony unto all the generations. May they be a sign and a wonder to the people. Right now, as we raise our hand and pray, Lord, we surrender ourselves, each one of us. May us be touched by your mighty power. Each one of us, may we be anointed by your divine grace. Each one of us, may we be transformed by your mighty love. Hallelujah, 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 Jesus is right now touching individuals, pacifying them and providing clarity and new wine in their life. The Lord is telling two individuals who are watching this, do not worry about your future. I have held you in the palm of my hands. The Lord is delivering an individual who is sick. The Lord is telling you, this spiritual attack will be taken away from you. From today, you will experience the healing, and the Lord is showing that you will be able to give the testimony unto the Lord. मोगाच्यान सुमयाचे आशीर्वाद आमी जोडूंक वेता प्रत्येक जावन हे वरास आमकां मागण्याचे वरास जेजून तूं म्हणलें ती उतरां आमी उडासा करतना मागता तो अरियेकलो घेता पातयेन भावार्थान मागलेल्याक अरियेकल्याक मेळटा मोगाच्यान आनी त्याच पातयेन भावार्थान आमी हांगासर आसा ह्या घडये सोमया मुखार आमी सरपडल्या मोगाच्यान आमचो सोमी आमचे संगत आसा आमचो सोमी आमचे संगत रावता मोगाच्यान आमचे हर एकल्याची बगना कश्ट दूख ताका समजता मोगाच्यान तेदगून जेजूचेर आमी पातयेवया विश्वास दवरया आमची सकड मागणी तेसावा ह्या घडये ताच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया मोगाच्यान आज हांगासर येता आसतना आमच्या काळजा मनान कितें तेसावा आमी घेवन आयल्या कोणा खातीर आमी मागा जंय म्हण आमी आयल्या कोणे आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांकां आनी आमच्या कुटुंबाचे आमच्या वैयक्तीक हर एक मागणी तेसावा सोमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया मागया मोगाच्यान हाग्या संवसारार शांती समाधान राज जावचे खातीर आमी मागया
पवित्र सभे खातीर आमी मागया पवित्र सभेचो मुखेली आमचो गोड आमचो पाप सैब ताच्या हाताखालाचे सर गवळी याजक धार्मिक भाव भयणी अरी एकल्या खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू आमच्या मंगळूर DSC खातीर आमच्या गवळी बापां खातीर तांच्या बऱ्या भलायके खातीर तांच्या मिसावा खातीर आमी मागया आमच्या DSCच्या सर याजकां खातीर धार्मिक भाव भयणी खातीर लायक मुखेल्यां खातीर आमी सगळ्यांनी आमच्या DSCंत एका मनाची एका काळजाची जावच्याक आमचे थंय कितें उणेपणां आयिल्लेशें तें पयस सरच्या खातीर आमचो धर्म म्हणटा आसतना आमचे क्रिस्तांव बोन म्हणटा आसतना आमचो सोनी म्हणटाना आमी सर्वांनी एका मनाची एका काळजाची जावच्या खातीर तो सुमी अरी एकले जे आमची मनां काळजां उक्ती करून दी उजवाडून दी म्हणून त्या सुमया कडेन आमी मागया मोगाचें न्हू आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया कुटुंबांतल्या हरी एका सांद्या खातीर गांवांत परगांवांत आसल्या हरी एका भावनांस आमी उडासकान मागया मोगाचें न्हू विशेष करून आमच्या कुटुंबांतल्या ल्हान भुरग्यां खातीर मागया ह्या दिसांनी भुरग्यांक परिक्षे सुरू जाल्या थोड्यांक बोर्ड एग्जाम चलोवन आसा बेगीनच 10वे क्लासीची PUCची पब्लीक परीक्षा येवंक आसा हरी एकल्या भुरग्यांक तांचे मतीक शिकोवंक उसवाड शिकले मतींत उरची करपा परिक्षेनी बरें करूंक तांकां ससाय तांच्या हातांक बरें बरोवंक करपा सुमी दिवनी म्हणून ह्या भुरग्यां बाळां खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू युवा जनां खातीर आमी मागया पवित्र सभेची बळादीक आस्त ते सगळी युवा जनां खातीर आमी मागया खाजरी जोड्यां खातीर आमी मागया आमच्या कुटुंबांतल्या प्रत्येक जावन ह्या वर्सांनी काज जाल्ल्या नव्या खाजारी जोड्यां खातीर मागया मस्त खाजारी जोड्यां मध्ये मनस्ताप मस्त खाजारां जाल्ली मोरतात ह्या दिसांनी त्या देखून तो लग्नाचो बेस साक्रामेंत मोरा पर्यंत जिवंक सुमी तांकां करपा दिवं दी कितें उणें पडटा तें भरती करून सुमी तांच्या जिवितांत दिवं दी म्हणून तांच्या खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू आमच्या कुटुंबांतल्या मलगड्यांक प्रायवंदांक पिडेस्त भावंडांक आस्पत्रांत आसल्या पिडेस्त भावंडां खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू कोणे आमच्या लागीं मागोवंक सांगलां तांचोय उडास काडया तांच्या इथे सवांगती ह्या घडी विशेष तरान मागया सुमी तांकां आपडून दी तांची कुटुंबां आपडून दी तांकां बरें करून दी तांच्या कुटुंबांतले संकश्ट पयस करून दीत आर्थीक आसतण्यांतले सुमी तांकां सुटका दिवं दी पिडेशिड्यांतले सुमी तांकां निवारून दी तांचे पिडाशिडां सुचोवंक करपा सुमी दिवं दी म्हणून तांचे खातीर आमी विशेष तरान मागया तांच्या कुडीच्या शिराशिरांनी म्हणल्या बरी सुमयेची गूण करची सकत ह्या घडये वाळून दी म्हणून विशेष तरान आमी पिडेस्त भावंडां खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू आमचे वैयक्तीक जिवीत आमची तेसावां आमची मागणी आमची योजना कितें आसा सगळीं सुमयेच्या पांयांत आमी समर्पण करया आनी त्या सुमयाचे आशिर्वाद ह्या घडये आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमी मागिल्ल्या हर एकल्याचेर आमी जोड घेवया मोगाचें न्हू इथ्या गोडा सक्रामेंता सुस्तांग नामान करूया उडविल्या त्या रूपा बोतला नव्यो रीतीक आधार्या सर्वनेच्या अस्तित्वेश्या बाबाताचे बाटेव्या जसे बापा तसे पुता उल्हासानी स्तुती जा पदवी महिमा सस्ता सस्ता एका स्थाळ्यान सीता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी नावार्ता आमेन प्रार्थना येशू मियांचो क्रिस्ता ह्या विची सक्रामेंता घाल तुझ्या कष्टाचो उगडा तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवण्याचा बळ सदांच आमचे आमी बगीत सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तराक आमी मान करूंक आमकां दायन फावो कर जो जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना आमेन